Luke Chapter 10 जेजू 72 जाणांक धाडटा. हाचे उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब, पूण वावरादी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावरादी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो भुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलीं मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे थंय परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवयात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयतांव. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां सांगतां, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नोगरा इतली खोर जावची ना. भावार्थी नोगरां. कोराजीन कोटा तुजें. बेतसायदे कोटा तुजें. तर तुमचे मोदें केल्यान तीं विजमितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार कांबल्याचें साका फोटें घालून आनी गोबराचेर बसून तेन्नाच तीं प्राचीत कोत्तलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तिराची आनी सिदोनची जोडटी तुमचे इतली खोर जावची ना. आनी तूं कापेरनांवां वयर मोळबा पर्यान उबारून पावतलें म्हूण रावताय कितें? ना पाताळा पर्यान तूं सोकला शेवटतोलें? तुमचें आयकोतात तीं म्हजें आयकोतात. तुमची बेपरवा कोत्तात तीं म्हजी बेपरवा कोत्तात आनी म्हजी बेपरवा कोत्तात तीं म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्तात. 72 जाण परत येतात. ते 72 शीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें आमकां सांगलें, वीज कसो सर्गांत थावन पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो. पळयात, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां सर्गार बरयल्लीं आसतात म्हूण खुशाल जायात. जेजू खुशाल जाता. बापाचे गूत ल्हानांक उक्ते. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्या खुशालकायेन भरोन ताणें म्हणलें, बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बोगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बोगोर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां आनी आपल्या शिसान वाटेन वळोन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी.
तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. सगळ्याहून व्हडली आज्ञा. तेन्ना जेजून कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडटलों जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें पत्ती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोत्तलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. दयाळ समारियेकाराची वोपार. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो पोत्तीपाल केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजलेमांत देंवन येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो. ताका ओद्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून चल्लो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाचूर समारियेकार तेवशिल्यान वेताना ताचें सोंशें पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाये बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके खाणावळींत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येतां तेन्ना तुका फारीक कोत्तलों. ह्या तेगां भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलें शें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. मार्ता आनी मारिया जेजूक आपणागेर सोनिमान कोत्तात. मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी कोत्ता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या रातींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना? ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग न्हू तिका. आनी परती पाळून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका? थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. देवाचें उतर हें.